नमस्कार आणि तुमच्या सगळ्यांना उपकार। आज या पत्रकार परिषदेक आणि इंडक्शन प्रोग्रामात उपस्थित आमचे गोय राज्याचे AICC ऑब्झर्वर आणि श्री दिनेश गुंडूरावजी, आदले मुख्यमंत्री तसेच ऑपोजिशन लीडर श्री दिगंबर कामत, आमचे गोय राज्याचे युथ काँग्रेसचे इंचार्ज अखिलेश यादव, आमचे जनरल सेक्रेटरी अर्चित नाईक, साई शारोसकर, जो मीडिया डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन हिमांशू, उपस्थित आमचे सगळे युथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स आणि जेचे आज हांगा इंडक्शन जाता तो आमचो गजानन बाब तिळवे आणि तेजे सगळे सपोर्टर्स। थोडक्यात सांगपा म्हणल्यार गजानन बाब तिळवे भारतीय जनता युवा मोर्चाचो नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आशिल्लो आणि गेल्या 15 दीस पयलीं तेणे ह्या मेंबरशिपाचो तेणे राजीनामा दिला आणि आज सकाळी भारतीय जनता पार्टीचो प्रायमरी मेंबर म्हणून तो आज रिजायन जाल्लो आसा। तर आमच्या खातीर हो आज उमेदीचो खीण की गजानन बाब तिळवे आमी पळयताले की एक बरो लीडर भारतीय जनता युवा मोर्चान आशिल्लो, सो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जावपाचो, पण ज्या भारतीय जनता युवा मोर्चान पासून जे फॅमिली राज चल्ला त्याचो तो बळी पडलो आणि थंय तो अध्यक्ष जावपाक पावलो ना, ताका थंय सायडलायन केलो। आणि जे आज भारतीय जनता पार्टीक जे चल्ला राष्ट्रीय नॅशनल लेवलाचेर तशेंच गोंय स्तराचेर जे कितें चल्ला हेका अक्षरशः कंठाळून तेणे हो आज निर्णय घेतलो आणि हांव पयले सुवातेर गजानन बाब तिळवेचे अभिनंदन करता, कित्याक जेन्ना केंद्रांत भाजपाची सत्ता आसा, राज्यांत जेन्ना भाजपाची सत्ता आसा आणि अशें आसतना ह्या सगळ्या पदांचो त्याग करून, कित्याक गोंयच्यान एकूच तो नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर एकटोच नॉमिनेट जाल्लो आणि कोणूच नाशिल्ले, सो येदे व्हडल्या पदाचो राजीनामो दिवन आज तो काँग्रेस पक्षान तो आज जॉईन जावपाचो तेणे आज निर्णय घेतलेलो आसा। सो आमी आज ह्या तेजे निर्णयाचें स्वागत करता आणि म्हाका खात्री आसा की गजानन बाब तिळवेच्या जॉयनिंगान तो जरी शिवोले मतदारसंघातल्यान जरी जॉईन जाता तेजे मोठ्या संख्येन हांगा सपोर्टर्सूय आसा, जरी शिवोले मतदारसंघातल्यान जालो म्हाका खात्री आसा की गोंयभर तेजे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते तेजे संपर्कान आसा, तेजे बरे मागपी आसा, तेजे सपोर्टर्स आसा आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या तेजे जॉयनिंगान काँग्रेस पक्षाक भरपूर फायदो जातलो आणि येणाऱ्या काळात आमकां जे संकेत मेळ्ळा की तेही मोठ्या संख्येन काँग्रेस पक्षाक जॉईन जातले। सो हांव ह्या सुवातेर आमचे इंचार्ज श्री दिनेश राव जीक सांगता की तेका पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत करचे। पुष्पगुच्छ ही देवास पण खतरनाक तुला देऊन त्याचे काँग्रेस पक्षात स्वागत तशेंच हांव मागता तेजे सपोर्टर्स आसा तांकां तेंचे स्वागत करचे। विनय बाकीचे एक एक करून तर हांव मागता आमचे लीडर ऑपोजिशन दिगंबर कामत यांनी ह्या वेळार जे इंचार्ज दिनेश गुंडूराव, युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट भरत, अखिलेश, अर्चित, पक्षाचे सगळे बाकीचे पदाधिकारी, पत्रकार भाव, आज एक अत्यंत बरो दीस, आज दिसूय बरो आसा, आज मुहूर्तय बरो आसा आणि अशा ह्या मुहूर्ताचेर आज भारतीय जनता युवा मोर्चाचो नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाचो मेंबर गजानन तिळवे ताणें आपलें एक स्वताचें स्थान निर्माण केल्लें आसा। तो आपले असंख्य सपोर्टर्सांक घेवन आज काँग्रेस भितर काँग्रेसी भितर सुद्दां ही अत्यंत आनंदाची गजाल आमकां जें स्वागत करता आनी ह्या दिसांनी अशे खुबशे आमकां पळोवपाक मेळटले की तांकां दिसता की BJP पयलीं कितें आशिल्ली, आतां कितें जालें, पार्टीचे डिफरन्स म्हणटाले, आतां ती कसली पार्टी जाल्या हें हळू BJPच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक कळपाक लागलें आनी तातूंतल्यान खुबशे जाण आज काँग्रेसी कडेन आकर्शीत जावपाक लागल्या आणि येता त्या दिसांनी कदाचित तुमकां कळटलें की खूब जाण
मातशें आज काँग्रेसीक जॉयन जावपाक सोदता काँग्रेस घट करपा खातीर काँग्रेस मजबूत करपा खातीर हांव परत एकदां ताचें स्वागत करता आनी ताच्या हातांतल्यान बरें काम काँग्रेस पक्षा खातीर जावचें अशी अपेक्षा करता. हांव मागता आमचे गोंय प्रभारी अखिलेश यादव कडेन 2 शब्द सांगचे. आज गजानन तिलवे जी का यहाँ पर भारतीय युवा कांग्रेस परिवार में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार में हम स्वागत करते हैं. हमारे दोनों वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिगंबर सर जी और हमारे इंचार्ज आदरणीय दिनेश गुंडूराव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य गजानन तिलवे जी ने आज जो निर्णय लिया है कि वो भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, वो बीजेपी की जो गोवा की नीतियां हैं, जिसने सिर्फ और सिर्फ 4 चंद कठपुतली नेताओं के बीच में पूरी भाजपा को समेट कर रख दिया है, आज